नमस्कार. आज 22 जानेवारी आयचे दिसा एक कोंकणी मायेचो विशिष्ट पूत जल्मलेलो दीस. तो एक संस्कृत स्कॉलर जावन आशिल्लो, एक विद्वांस, संस्कृत विद्वांस. कोंकणीचो एक रिसर्चर जावन आशिल्लो, एक विश्वप्रसिद्ध जावन आशिल्लो आर्टिस्ट जावन आशिल्लो आनी मस्त भास ताका गोत आशिल्ली. जाल्यार ताणें कोंकणीक विशेष रितीरी ताणें आदर आनी रिसर्च ताजेर करून ताजेर मान सन्मान हाडून दिवच्या प्रयत्न केले. तागेलें नांव आसा जुजे पेरेरा. गोंयचो एक प्रसिद्ध रिसर्चर, संशोधक म्हणून येता, संशोधक आनी चित्रकार आनी खूब भास ताका गोत आशिल्ली. असल एक विशिष्ट व्यक्ती तो आज तागेलो जल्मादीस. तशें आज तुमी ताका एक थोडे वळखून घेवचे खातीर आमी हे प्रयत्न करता आसाची. आयचे वळख कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज जुजे पेरेरा हांगेल विशयारी तांगेले उडगासू आनी तांगेल माहिती आमकां वांटून घेवचे खातीर आमगे लोट आसाची श्री गोकुलदास प्रभू. हांणी केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजेत एक कोंकणी लेखक. गोकुलदास माम, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. नमस्कार गुरु. सो आज जुजे पेरेराले नमस्कार. जुजे पेरेराले जल्मादीस. ह्यो कसल्याक कोंकणीक इतले म्हत्वाचो म्हणून तुमी आमकां सांगता म्हणून विनंती. कोंकणी खातीर आशिल्लो वावर 20व्या शेंकड्यांत वेगवेगळ्या लेवलाचेर जाल्लो आसा. खबर आसा, शेणें गोंय बाब ते वैचारीक पावंड्यारी कोंकणीचें काम मुखार व्हरतालो. रवींद्र बाब केळेकर तांणी बी ते साहित्याच्या मळार तें काम मुखार व्हेलें. माधव मंजुनाथ शांबाग हांणी तें काम संघटनात्मक रितीन मुखार व्हेलें. तशी वेगवेगळ्या पद्दतीन कोंकणी विशीं आशिल्ले जागृताय, कोंकणी एक भास, एक साहित्यीक भास, एक सांस्कृतीक भास, हो विचार लोकां कडेन पावोवच्याक आशिल्लो प्रयत्न वेगवेगळ्या लेवलार समाजाच्या वेगवेगळ्या पंगडांनी पावोवच्याक मस्तिणांनी वावर केलो आसा. तातूंत एकलो कोंकणीचो महान पूत म्हळ्यार डॉक्टर जुजे पेरे. तांगेलें काम चड जावन एकाडेमीक पद्दतीन जालें. तांगेलें काम म्हळ्यार कोंकणी भाशे पासून आशिल्लो शोध वावर. कोंकणी एक भास की उपभास म्हळ्यार जो व्हडलो एक व्हडली एक कॉन्ट्रवर्सी 18व्या शतमानां साकून जायते येयली. त्या विवादाक एक कन्क्लूशन हाडचे खातीर आनी कोंकणी एक स्वतंत्र भास, इंडो आर्यन कुळांतली एक स्वतंत्र भास, साहित्यीक भास, ह्या सगळ्यांची कन्विन्स करूंक आशिल्ले एक प्रयत्न एकाडेमीक लेवलार आनी वैचारीक लेवलार तांणी केल्लो. आनीक तें काम करचे खातीर तांणी इतिहासाच्यो आनीक कोंकणीच्या सुमार एक 400 वर्सांच्या जे भाशीक आनी साहित्यीक इतिहास आसा त्या इतिहासाच्या आदारार तांणी हो सोद वावर केलो. आनी ते खातीर तांणी भारतांतल्या तशेंच युरोपांतल्या वेगवेगळ्या ग्रंथालयांनी वचून थंय उपेक्षीत जावन कोणाक कळ नाशिल्ले उरिल्ले सगळे पुस्तकां अभ्यास करून ताच्या आदारार कोंकणी एक स्वतंत्र भास
अशी ताणें आमकां सगळ्यांक समजावन दिल्या. 1975-76 वेळार साहित्य अकादेमीन कोंकणी एक साहित्यीक ताकद आशिल्ली भास अशी म्हणून तांणी मान्यताय दिली. ताच्या मगल्यान हे डॉक्टर विजय पेरेराचे एक अकादेमीक पद्दतीन केल्ले वावराचो व्हडलो एक परिणाम आसा, व्हडलें एक योगदान आसा. म्हणटना विजय पेरेरा एक महान कोंकणीचो एक महान पोट अशें आमी समजून घेता जाल्यार ताजें कारण ताणें केलेले मोस्टली कोंकणी खातीर केलेले अकादेमीक वावर अशें आमच्यान सांगूं येता. आतां तागेलें अकादेमीक काम म्हणून सांगल्यार एक दोनी तरांचें आसा. 17व्या आनी 18व्या शतमानांत जी कोंकणी व्याकरण, उतरावळी, डिक्शनरीज आनी कोंकणीचो अभ्यास जो फॉरेन मिशनरीजांनी केलोलो ते सगळे ताणें एडिट करून उजवाडा हाडले. हो एक म्हत्वाचें एक काम. तातूंत कांय हात बरपां आशिल्ले, मॅनस्क्रिप्ट्स आशिल्ले. 17व्या आनी 18व्या शतमानांत उजवाडा येयल्ले कांय अपूर्व ग्रंथ आशिल्ले. हाचे सगळे ताणें अभ्यास केलो इतलेचे हातूंतलीं कांय म्हत्वाचीं पुस्तकां ताणें पुनःप्रसिद्ध केली विथ हीज कमेंट्रीज. हें एक काम जालें. दुसरें हांव पयलीं सांगिल्ले वरी 18व्या शतमानांतल्यान 20व्या शतमाना मेरेन कोंकणी एक मराठीची उपभास ही स्वतंत्र भास म्हणून एक व्हडलो एक दीर्घ काळाचो वादविवाद जायत येयलो. ते सगळ्या विवादाचे वेगवेगळे हे घेवन खंयचे इश्यूज, पॉयंट्स ऑफ व्यू सगळे ताणें संग्रहण करून निष्पक्ष जावन ताणें ताचे ओन जावन आशिल्ले हें करून म्हणजे अभ्यास करून कोंकणी एक स्वतंत्र भास म्हणून सांगून ताणें एस्टॅब्लीश केलें. आनी ताचे फायंडिंग्स ताणें कोंकणी ए लँग्वेज ए हिस्टरी ऑफ द कोंकणी मराठी कॉन्ट्रोवर्सी ह्या नांवान एक पुस्तक उजवाडाक हाडलें. आनी तें पुस्तक धारवाडच्या कर्नाटक युनिवर्सिटीन 1971 वर्सा उजवाडाक आयिल्लें आसा. अकॅडमिक वावर तुम्ही सांगले तशीच आनी एक सान एक तागेले अकॅडमिक वावर म्हणून सांगया. फॉर द फर्स्ट टायम निकोलाव पेरेरा वा डॉक्टर मनोहर सरदेसाय हांणी कोंकणी साहित्याचो नियाळवा इतिहास उजवाडाक हाडचे पयलींची लिटररी कोंकणी ह्या नांवान एक 51 to 55 पानांचे एक ल्हानशी एक पुस्तिका ताणें कोंकणी साहित्य वेगवेगळे डायलॅक्ट्स कोंकणी दिले आनी त्या डायलॅक्ट्सांनी साहित्य कोण कोणें रचल्या हे सगळ्याची माहिती हाडून ताणें एक पुस्तक हाडलें. हे दोनी बिगिनिंगांत कोंकणीचे एक म्हत्वाचें एक बुन्याद अकॅडमिक जावन आशिल्लें काम अशें म्हणूया. ओके. सो अकॅडमिक ते तसले अकॅडमिक वावरा निमित्त एक कोंकणीचे रेकॉग्निशनाक एक व्हड एक आधार मेळ्ळो, एक बुन्याद मेळ्ळो म्हणून सांगून आमी सांगूं येता. दुसरें तागेले कोंकणी रिसर्चाचे मस्त तुमी एक रिसर्चर जावन आसाची ते जावन तुमकांय तागेले रिसर्चाचे मस्त सकड प्रवेश आसा. तुमी ताका मेळ्ळ्याच की तुमकां खंयचे एक संदर्भार तांकां मेळ्ळेले संदर्भ आसा की? फॉर्च्युनेटली डॉक्टर विजय पेरेरा कडेन हांव डॉक्टर विजय पेरेराक 2-3 फावटी मेळचे म्हाका संदर्भ जाल्लो आसा. एक सिरियस मिटींग अशी सांगूंक जावचा कित्याक हांव फर्स्ट टायम विजय पेरेराक मेळ्ळो. हांव एक ल्हानसो भुरगो आसतना 7th स्टँडर्ड पास जावन 8th स्टँडर्डान प्रवेश घेवचे पयलीं आशिल्ले ते समर वेकेशनांत विजय पेरेरा कोची विसीट दिवच्याक येयलो. तेन्ना नोटिसाचेर त्या कार्यक्रमाचे माहिती प्रसिद्ध करपा खातीर एक नोटीस येयले. ते नोटीस पळोवन हांव आमच्या स्कुलान गेलो आनी तेन्ना
जुजे पेरेरा उलयतना आनीक दुसरे कार्यताण करतना हांव पळयल्या तेन्ना म्हळ्यार 1968 68 एप्रील म्हयन्यांत जुजे पेरेरा कोच्चियांत येयल्लो. कोच्चींत कोंकणीचें काम कसलें जाता ताजे विशीं सोद करूंक आनीक कोंकणींतू फोकलोर म्हणून कोंकणींत लोकवेद म्हणून कोच्ची प्रदेशांत कितें कितें आसा तें सगळ्यांची रेकॉर्ड करून व्हरचे खातीर तो येयलो अशें दिसता म्हाका. कित्याक जेन्ना हांव ते कार्यावळीक गेलो तेन्ना जांबेका म्हणून एक जाणटेली बायल मनीस आशिल्ली ती तिका कळीत आशिल्ले कोंकणी लोकगीत सगळें ताका म्हणून आयकयताली आनी तो रेकॉर्ड करतालो तें आमी म्हज्या दोळ्यान प्रत्यक्षपणान पळयलें. त्या उपरांत मागीर रामनाथीन कोंकणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें अधिवेशन जाल्लें. त्या अधिवेशनांतूय जुजे पेरेरा इनॉग्रेटर म्हणून येयल्लो तेन्ना तागेलें भाशण आयकुचें म्हाका सुयोग मेळ्ळो आसा. सो हे म्हगेलें भाग्य अशें हांव लेखतां. वा मस्त खुशी जाली तुमगेलें आयकून. कित्याक म्हळ्यार तसले एक मनीसू आज आनी मुखार नमगच नाच कोणें तसलो एक मनीस आशिल्लो तसलो एक मनीस जाल्लो तसले एक वर्सटायल जावन आशिल्ले बहुविध एक टॅलंट्स आशिल्ले मल्टी फेसेटेड एक पर्सनालिटी असले एक पर्सनालिटी इट इज हार्ड टू बिलीव दॅट सच ए पर्सन वॉक दीस अर्थ म्हणून सांग. सो ताका एक गोवास मायकल एंजलो म्हणून म्हणटाचे. सो तागेले वरलेले आयामा वयरलेले एक एस्पेक्ट्सा वयर तुमी थोडे नदर घालका म्हणून हांव निमीत. गुरू हांव वैयक्तीक रितीन ताका मायकल एंजलो न्ही लियोनार्डो डा विन्सी अशें सांगा. ओहो. कारण मायकल एंजलो म्हळ्यार आमी ताका एक शिल्पकार आनी एक चित्रकार म्हणून वळखतात. बट लियोनार्डो डा विन्सीचे आनीक एक व्यक्तित्वाचे दुसरेय आयाम आशिल्ले. तो एक सायंटिस्ट आशिल्लो एक आर्टिस्ट आशिल्लो एक कवी आशिल्लो अशी वेगवेगळे विविध मुखाचे वेगवेगळे तोंडाचे व्यक्तिमत्व आशिल्ले एक रिनेसान्स मनीस आशिल्लो लियोनार्डो डा विन्सी. जुजे पेरेराय म्हाका दिसता तशेंची कोंकणी पुनरुत्थानाचे एक बहुमुख प्रतिभा अशी हांव सांगन. ताणें कोंकणी खातीर केलेलें काम आमकां खबर आसा. त्याच वेळार तो एक आर्ट म्हणजे आर्टिस्ट आशिल्लो. आर्टिस्ट वेगवेगळ्या खंयच्या तासांचो वेगवेगळ्या डायमेन्शन्साचो आर्टिस्ट. तो एक चित्रकार आशिल्लो. खूब सुंदर आनीक तागेलो जे आशिल्लो प्रोफेल्स मात्र न्ही चित्रय ताणें खूब केलेलें आसा. आनी तो इगर्जेंतले फ्रेस्कोस ताणें पेंट केलेले आसा. गोंयच्या कांय इगर्जेचे फ्रेस्कोस पेंट केले अशें तुमकां कळटना अजाप दिसतलो. तशेंच तो शिल्पकलेचे आनीक वास्तुकलेचे बी अभ्यास करपी मनीस आशिल्लो. गोंयच्या इगर्जां विशीं गोंयच्या इगर्जांच्या वास्तुकले विशीं ताणें खूब हें केलें म्हणजे संशोधनात्मक वावर केला. सांगतना तुका अजाप दिसतलो आमची जी देवळां आसाची गोंयांत ते गोंयचे चड करून म्हणजे अंत्रोजमालांतले फोंड्या प्रदेशांतली जी देवळां आसात त्या देवळांचें आर्किटेक्चर आनीक गोंयचे इगर्जेचें आर्किटेक्चर हाजें तुळना करून ताणें खूब अभ्यासपूर्ण जें आशिल्लें रिसर्च वर्क आनी पब्लिकेशन ताणें हाडिल्लें आसा. तागेल्या फायंडिंग्सा प्रमाणे गोंयचे इगर्ज बांदून अणभव घेतिल्ले आर्टिसान्स आसा न्ही त्या आर्टिसान्साचो फायदो आमगेले गोंयच्या हिंदू देवळांचे आर्किटेक्चराचेर आर्किटेक्चराक येयलो आसा अशें तो सांगता. हें एक इंट्रस्टींग जें आशिल्लें एस्पेक्ट आसा. तशेंची तो एक
सगळ्या जगांत नाम जोडिल्लो एक चित्रकार ज्यान आशिल्लो वय वय तो एक कॉलिग्राफिस्ट ज्यान आशिल्लो ओहो कॉलिग्राफी म्हणून सांगिल्यार बरोबर एक चित्रलिपी म्हणून खबर ना बट यू नो व्हॉट एक्झॅक्ट इट इज सुंदर पद्धतीन अक्षर बरोवचे ते रीत आसा ते कला आसा न्ही वॉज ए कॉलिग्राफिस्ट ऑफ very very high caliber. If you go through his books आमगेले कोंकणी मंदाकिनी म्हणून एक पुस्तक कोंकणी उजर आयलें आसा कोंकणी भक्ती गीता म्हणून तेगेले आनी एक पुस्तक आसा ह्या पुस्तकांत तेगेले कॉलिग्राफीचे स्पेसिमेन आमकां पळोवपाक मेळटा ते ताणें समर्पण केलें ते एक पेज आसा न्ही आमगेले ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ आसाची ताजे मंदाकिनीचे तांत भितर आमी थोडे ते कॅलिग्राफीचे हे दाखोवया पण हे अंत भितर जाल्यार मोनोलिथिक दिन तांतू तागेले कॉलिग्राफीचे स्पेसिमेन आसा वय हे कोंकणी मंदाकिनीचे कपूट हय हय हे टायटल पेज हे तागेले कॉलिग्राफीचे स्पेसिमेन वय हे भोवशे हे फॉन्ट्स खंयचे टायपाचे हे की नहीं ये ताणे तगेलोन ज्ञान आशिल्ले स्टायलार बरयलां अच्छा अच्छा हागे तगेलोन ज्ञान आशिल्ले स्टायलार कॉलिग्राफी खातीर ताणे कोंकणी देवनागरीचे अक्षर आसा न्ही देवनागरीचे अक्षर ताणे कॉलिग्राफी खातीर ताणे मोडिफाय केल्या कोंकणी हे सगळे तगेले आर्टाचे एक एस्पेक्ट म्हणून गोवास माइकलेंजेलो फ्रेडरिक नरोना ताण बरयलेलो बूक ए ट्रिब्यूट टू डॉक्टर जोसे पेरेरा बारी खुशी जाता वय वय त्या विशय म्हाका बारी वय तो संस्कृत ताणें हॉनर्स शिकिल्ले म्हूण सांगून हांवें वाजिलो ताजे विशयार सांगायचे आनी काही ताणें मस्त तागेले भाशेचे ताका परिचय आशिल्लो आनी भास 16 की 17 की भास ताका येता आशिल्ली आनी काही कडेन दामोदर मौजो बाईन म्हणला तो पुराय विंगड विंगड देशाचे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत म्हणटा आशिल्ले काही ताका गोत आशिल्ली काही तशें ताजे विशयार थोडे आमकां सांगाचे हय ताजे पयलीं एक सोण गेलेलो विशय सांगता ह्यो डॉक्टर जुजे पेरेरा तागेले BA आनी म्हणजे PhD पुराय केल्ले उपरांत ही एक्चुअली टूक हिज ए डिप्लोमा फ्रॉम द JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबईचे ते नावादीक संस्था आसा न्ही आर्ट संस्था JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स म्हणून ते सुद्दां ताणें चित्रकलेन हें घेतल्या पदवी घेतल्या आतां मुंबईच्या सिद्धार्थ कॉलेज आसून ताणें BA ऑनर्स घेतल्या आनी संस्कृतांत आशिल्लें तें त्या उपरांत ताणें झेवियर कॉलेज आसून PhD घेतल्या इन एन्शंट हिस्टरी आनी सिविलायझेशन एन्शंट इंडियन हिस्टरी आनी सिविलायझेशनाचे हो विशय घेवन ताणें तागेले PhD केल्या तागेले संस्कृतांत उलय ज्ञान आनी तागेले मेमरी पळोवपा तागे उर्गास इतले आशिल्लो की तागेले वचून दोनी एपिसोड गेले फादर एंटोनियो पेरेरा हाणें द मेकर्स ऑफ कोंकणी लिटरेचर म्हणून एक पुस्तक उजवाड हाडलें आसा त्या पुस्तकांत डॉक्टर जुजे पेरेराचे हे संस्कृत नॉलेज आपोसून ज्ञान आपोसून तो सांगता एक फावटी खंय ताका तो तागेले शोध वावराक लागून रिमोट आंध्र प्रदेशांत भोंवत आशिल्लो आनी तशी तो अशी फिरत आसतना हे बॅकवर्ड कम्युनिटी आसा न्ही ट्रायबल्स त्या ट्रायबल्सान ताका कस्टडीन घेतलो ताका धरलो आनी ताका कोण तरी ताका भुजार बसून ताका व्हेलो खंय व्हरताची कित्या खातीर व्हरतात ताकाय खबर ना आनी कोणाक खबर ना आनी तो एकलोच वतालो सो ताका कांय खबर ना बट इट सीम्ड ताका दिसलें की ते ताका हॉस्टेज करून व्हरता ताका दिसलें
आनी तेन्ना खंय तागे ताणें मनाचें धैर्य मनोधैर्य सोडिनासतना पयले उगास येयले वेदांत दिले उपनिषदांत दिले श्लोक व्हड व्हड म्हणत रावलो तो मंत्रच न्ही मंत्र म्हणत रावलो आनीक तागेले ते संस्कृत श्लोकाच्या उच्चाराक लागून आनी ताका सकल देवे येलो आनी ताका स्वतंत्रपण सोडलो अशी एक एपिसोड फादर एंटोनियो पेरेरा तागेल्या पुस्तकांत उल्लेख करता. तशेंच आनी एक कडेन रामेश्वरांतले व्हडलें देवळ आसा न्ही तें रामेश्वरांत व्हडलें एक देवळ आसा अती फेमसच्यान आशिल्लें देवळ ताच्या वास्तुकलेक लागून त्या देवळांतले वास्तुकलेचो अभ्यास करचे खातीर तो देवळांत गेलो. पूण ताणें तागेले आयडेंटिटी सांगली आपूण डॉक्टर विजय पेरेरा गोंयच्यान येयला म्हणून क्रिस्तांव म्हणून सांगतना ताणें ताका भायर दवरलो भितर वयता सोडलो ना ते. नेक्स्ट डे तो शब्दकाणू जानवेदान संस्कृत मंत्र म्हणून ते दारा कडेन पावतना कोणेंय ताका ऑब्जेक्ट केलें ना ताका भितर सोडलो आनी स्वतंत्रपणान तो भितर पुराय भोंवून त्या देवळाच्या आर्किटेक्चरा पासून ताणें अभ्यास केल्लो अशें आनी एक एपिसोड सांगता. सो हें तागेलें संस्कृतांत कितलें शिकल्या कितलें ताणें कितलें ताका अवगाह आशिल्लो कितलें ताका डीप जावन आशिल्लें ताका नॉलेज आशिल्लें हें सांगून दिवपी दोन एपिसोड्स. अनेक एपिसोड हांगा गोंयांत 2010 तुमकां उडगास आसच्या पुरो तागेले जिवनाचे आखरी पावंड्यारी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली. तांणी सोडवायलेले एपिफनीस ऑफ हिंदू गॉड्स म्हणून सांगून एक चित्र सिरीज झेवियर सेंटरा भितर एक्झिबिशनाक घालतना तांणी थंयचे केलो हिंदू लिडर्सान ऑब्जेक्ट केले की ताका बट तांणी ते प्रदर्शनां आयलींची ते तुमी काडका ते मातशें काडका म्हूण सांगून तेन्ना ताणें जस्टिफाय केलें की हांव कसल्याक असल पुराय सोडवायला म्हूण सांगून आनी तांणी ताची बेजीस ताणें संस्कृतान सांगले की संस्कृत श्लोकान सांगले की संस्कृताचे श्लोक उल्लेख करून सांगले म्हणून तेन्ना तांणी कन्विन्स जाल्लीची आनी तांणी तांगेले स्टँड चेंज केले म्हूण सांगून आमी वाजिताचे तेव्हा एक तागेले संस्कृत पांडित्याक एक उदाहरण. खरें म्हळ्यार तो हिंदू समाजा भितर आमी संस्कृताचे आनीक आमगेले सेक्रेड पुस्तकांचे सगळे कितले अभ्यास करूं येता तितले आमी पांडित्य जोडूं येता तितलेंची ताणें बी जोडिल्लें आसा. आनीक एक अहिंदू आसून लेगीन एक हिंदू ज्ञान आशिल्ली एक मानसिकता आनीक हिंदू म्हणजे आमगेले धर्मग्रंथ आनीक हिंदू संस्कृती हाचे सगळं पूर्णपणान म्हणजे समजून घेतिल्लो आनी ते फॉलो करीत येयलो एक महान एक कोंकणीचो डॉक्टर विजय पेरेरा म्हळ्यार जाता एक तपस्वी ताका विंगड विंगड भास गोत आशिल्ले म्हणून सांगून म्हणटाची एक मस्त भास गोत आशिल्ले. करेक्ट हय. इनफॅक्ट ताका सुमार एक डसना परस चड ताका चड भास येताल्यो. ताका पुर्तुगीज येतालें स्पॅनिश येतालें इटालियन येतालें जर्मन येतालें फ्रेंच येतालें इंग्लीश येतालींची आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट स्लॅव ही भास येताली तशीच हय स्लॅव ही भास येताली आनी ताका लागून तागेले शोध कामाक हे बहुभाषा पांडित्य आसा न्ही ते खूब प्रयोजनाक पडलें आनी तागे निमित्त कोंकणीक फायदो जालो. तशेंच इंडियन भासां जाल्यार ताका कोंकणीची न्ही मराठी हिंदी संस्कृत येतालींची हिंदी उर्दू असले भासांचे ताका हे आशिल्लें ताचें ज्ञान आशिल्लें आनीक हय अशी आमच्यांनी सांगूं येता. तो मोर दॅन एक 12-13 भास ताका येताली म्हणून आमच्या म्हणजे डेफिनेटली आमच्यांनी सांगूं येता. इतले व्हडले एक बहुभाषा पंडीत आसूनय तागेले फोकस दोन विशयाचेर आशिल्लें म्हणटना आमकां अभिमानूय दिसता आनी अजापूय दिसता. ऑफकोर्स तांगेले चडावत पुस्तकां इंग्लिशान आसाची बट त्या पुस्तकाचे सब्जेक्ट आसा इदर कोंकणी ऑर म्हणजे भारतीय आनी गोंयचे
संस्कृती कला आदी आदी वा सो हे खंयचे आपणाक लागीं आशिल्ले कांय विशय आसा म्हळ्यार गोंयकारपण गोंयची भास गोंयची संस्कृती गोंयची वास्तुकला तशेंच भारतीय ज्यान आशिल्ले भासो आनी भारतीय ज्यान आशिल्ले आर्ट कल्चर हाचे विशीं तागेले मनांत खूब एक इम्प्रेशन आशिल्लें डीप इम्प्रेशन आशिल्लें आनी तें तागेले मनांत उरलें तें इम्प्रेशन आसलें तें घेवन तो तागेलें सगळें काम करतालो तशें त्यांनी थोडक्यान सांगूं येता सगळे वावर आमी पळयले जाल्यार हे अशें त्यांनी भोव दोन तीन उतरां सांगचें म्हटल्यार तागेले विशय इतलेच आशिल्ले म्हणून सांगूं येता हे कोंकणी गोंय गोवा रिलेटेड आनी इंडिया रिलेटेड तागेले सगळेची एक मनोविश्व तांतू भितरी गुंत आशिल्ले जाल्यार तो एक विस्तृत ज्ञानाचे भंडार आनी विविध एक विंगड टॅलंट्स तागेले भितर आशिल्ले आनी असले एक मनीस आमगेले मध्य आशिल्लो म्हूण सांगूंक आमकां आश्चर्य जाता आयचे दीस गुरू एक पॉयंट सांगता कोंकणी लँग्वेज हे पुस्तक हार्डली एक 150 पानांचें पुस्तक पूण त्या 150 पानांचे पुस्तकाचे तागे नॅरेशन हातूंत पुणे एक 400 कोटेशन दिता तो एक 18th सेंचुरी साकून 20वे शेंकड्या मेरेन आशिल्ले एक 22 स्कॉलर्सांचे तांगेले कोंकणी मराठी खंयचे भास उपभास ह्या विशयांतले तांगेले व्ह्यूज कितें आशिल्ले ते तो सायट करतना वेगवेगळे आधार वेगवेगळे ग्रंथ वेगवेगळे हातबरपां वेगवेगळे उल्लेख असो घेता तशी नियरली मोर दॅन 400 सायटेशन्स इज मेकिंग इन दॅट बुक पुस्तकाचे साईज सांग हार्डली अराउंड 150 पेजेस पूण 400 कोटेशनां फ्रॉम sources around the world sources from around the world can to collect करून ते बेसिस तागेली म्हणजे कन्क्लूजन तो तागेले तितले अध्ययन कितले गुंडाळ्याचे म्हूण आमकां कळटा तागेले पांडित्याचे खोलाय डेप्थ तितले म्हूण आमकां हाका आमले नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी कन्वेंशन जालेलें 2012 इसवीन तूं अमेरिका भितर आमगेलो चेअरमॅन डॉक्टर पी दयानंद पै हांणी विश्व कोंकणी केंद्रा चेअरमॅन तो थंय ताका नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी कन्वेंशना भितर ताका विशेष एक पुरस्कार तांणी दिल्लेले ते डॉक्टर दयानंद पै मामाला हातान करून ताका मेळ्ळेले अशी पळयतना आमकां एक भारी अभिमान दिसता एक असो एक मनीस आमगेलें एक कनेक्शन निश्चितपणान ताकाय बी बरें दिसलें आसतलें कित्याक तागेले जनरेशनांत कोंकणी एक भासच न्ही तिका लिपी ना तिका साहित्य ना अशें म्हणून तांणी सगळ्यांनी आयकलां आसा 1960s भितर खूब लोकांनी आयकलां ही एक भासच न्ही म्हणून तशी आशिल्ली एक भास अमेरिक्यांत एक कन्वेंशनांत येता एक विशय ज्ञान येता त्या भाशे खातीर एक इंटरनॅशनल जाता कन्वेंशन जाता अशें म्हणून पळयतना ताका खूब अभिमान जाल्लो आसतलो इतलेंच न्ही जीवित एक सार्थक गेल्लें अशें एक भावना ताका आनीक ह्या संमेलनाक डॉक्टर विजय पेरेरा वरी आशिल्ले एक महान व्यक्तीक आदर दिल्लो हे ते संमेलनाचे ते ऑर्गनायझर्स व्हडले एक अभिनंदन आमी आभारी खंडित आमी आभार जावन आसुका ते अभिनंदन एक काम ताजे ओटोवचें एक धन्याचें एक काम आमी एक एज ए समाज आमी धन्य जाल्लींची तागेले त्या क्षणान म्हूण सांगू सो गोकुलदास माम इतले वेळ तुमी ह्या महान मनशा वयरी आमगेले ओटो तुमगेले सगळ्याची माहिती दिल्ली तुमगेले सगळे उडगास तुमी वांटून गेलो अशीची एक वळख म्हणचे कार्यक्रम आमी मुखारसून विंगड आमगेले कोंकणी महामानेस्त हांकां वळख करून दिवचे एक प्रयत्न करताची इतले वेळ तुमी गोकुलदास माम तुमी आयिल्लींची आनी तुमगेले एक उतर आमगेलो वांटून घेतले हाजे खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशीची आज पुराय जाण वीक्षक तुमकां एक इतले वेळ तुमी आमगेले कार्यक्रम पळयले खातीर तुमकां एक देव बरें करूं म्हणटा हांगा हे कार्यक्रम समाप्त जाता
नमस्कार. देव बरें करूं. नमस्कार.